Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. चोपड्या कुर्बानवाड्यार नियोजित प्रकल्पाक लागून गावात उदकाचो प्रश्न उपरासला. पारंपारीक मसुंडे विशीं समस्या. आमी चोपडे आसात आनी हांगासर ह्या वाड्याचेर आमचे मेजर इशू कितलीशींच वर्सां तेजे मसुंडेचो प्रॉब्लम सॉल्व जायना आनी खंयचे तरी म्हणजे इन्वेस्टरान घेतला प्रॉपर्टी ती आनी खंय तरी सॉयल टेस्टिंग बीन चालू आहा तेका लागून तेंच्यांनी डिगींग करून म्हणजे मिशीन घालून म्हणजे ते सॉयल टेस्टिंग केलें आनी ते आतां एक्झॅक्टली नकळो तेजे सकयल्या बांयक सगळें खदू उदीक गेल्या म्हणून इशू जाल्लो म्हणून सगळ्या वाडेकारांनी म्हाका आयज हांगासर आपयलो. हांवेंय पळयलां की उदीक सगळें खदूळ जाल्ल्या. मंडे WRD हांगा आपयला उदकाचें टेस्टिंग जातलें 5 दिसांनी रिपोर्ट मेळटलो उदीक कित्याक खदूळ येयला ते वयर टेस्टिंगे खातीर येयला आनी कित्याक ते 5 दिसांनी आमकां तो रिपोर्ट गावतलो. वेरेज तेंचो मेजर इशू जो आहा तो वाडेकारांचो तो टॉयलेट आनी क्रिमेटोरियमाचो स्मशानभूमी तेंची आहा ती तेंच्या सांगण्या प्रमाणे खंयच्या तरी इन्वेस्टरान भायल्या इन्वेस्टरान एंटायर प्रॉपर्टी घेतले आनी तेंकां क्रिमेटोरियम दिना ते म्हणजे स्मशानभूमी म्हणटात ते ना म्हणटात आनी आमी आतां भोंवन पळयलें जाल्यार कंपाऊंड वॉल घातला सगळो आनी एका सायडीक एक कॉर्नर तेंकां टॉयलेटीक दिला पूण तेंकां वयर वयतलो जाल्यार रस्तो ना आनी रोडाचो इशू आहा क्रिमेटोरियम आनी टॉयलेटीचो इशू तो आयज तेंच्यांनी डिस्कस केला. सगळी ज्येश्ठ महिला हांगासर ह्या वाड्यावयली आसात तेंच्यांनी सांगल्यात हांगासलो सरपंच ह्याच वाड्यावयलो पंच आनी चोपडे गांवचो सरपंच हेमंत बाब आमच्या वांगडा आसात आनी हांगासर आमी जे डिस्कशन केलां त्या प्रमाणे एकूच हांव क्लियरली एक मेसेज दिवंक सोदता जो पर्यंत ह्या वाड्याचेर चोपडे हांगासर जर तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना तो पर्यंत कोणूच हांगा कांयच वयर करूंक आमी दिवचे ना आनी आमी सगळे तेंच्या वांगडा आसतात. 2017 सावन आमचो डिमांड आहा की आमची मशानभूमी टॉयलेटी दोनूय व्हाळ आमचे रस्तो ते 5 विशय आमी तेजेर मांडल्या. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमनी.